आया बापा संतोषाच्या भुमाळ्या भक्ती दुर्बेकाच्या खासा मना भेटो करता बलिदान दिसो आयसो तुवे सांगता दिलो वचून तुझे मात कार्या उपानिका सरका दिवसोड गोळी तुझ्या मिटवे नाटलेल्या मुगा तुझ्या बेटी बोटी आम्ही आया बापा संतोषाच्या भुमाळ्या भक्ती उर्बे खात्या कळसान गुणा भेटो करता तरी एक देवाक मान करून एमिसाचे बलिदान आम्ही प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो देवान दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा भावार्थाचें देणें. हो भावार्थ जियोंक देवान आमकां आपयला. खंयच्या मापान हो भावार्थ आमी ह्या संवसारांत जियेता त्याच मापान सर्गीचें राज आमकां फावो जाता. जर जोगत्या मापान सारक्या रितीन देवान दिल्लो हो भावार्थ आमी जियेल्या तर तसो देव आमच्या बगलेन त्या अंतीम तीर्प दिवच्या त्या काळार देव आमच्या बगलेन रावतलो. जर सालत्या जिवितांत देवान दिल्लो वर्तें देणें भावार्थ जिवोवंक आमी चुकल्या तर सोम्या लागचें बोगसाने मागया. आमचे उणेपण ओळखून घेवन सांगाता आमी मागया. हांव बदकी सर्व देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगयेन सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्पविदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत Krista काकलूत Krista काकलूत सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तू सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धनी. तुझ्या असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुझ्या भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळासो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एक फोनान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. मकाबेवाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. लोकान
स्वधर्माचो त्याग करूंक बलात्कार करचे खातीर नेमलेले रायाचे अधिकारी बलिदानाची तयारी करूंक मोदेनाक आयले. इस्रायेलाचे जायते जण तांचे सांगाता मेळ्ळे, पूण मतातियस आनी ताचे पूत वेगळे रावले. रायाच्या अधिकाऱ्यांनी मतातियासाक संबोधीत करून म्हळें, तूं एक मानादीक फुडारी, ह्या शहरांत एक व्हड मनीस. तुका तुज्या पुतांचो आनी भावांचो आदार आसा. रायाची आज्ञा पाळूंक तुमचो पयलो फुडें सर. सर्व राष्ट्रांनी, जुदाच्या मनशांनी आनी जेरुसलेमांत उरलेल्यांनी येदोळूच तशें केलां. तूंय तशें करशी जाल्यार तूं आनी तुजे पूत रायाच्या इश्टां सोवें आसतल्यात आनी रुपें भांगार आनी भरपूर दानां दिवन तुका आनी तुज्या पुतांक सन्मान करतले. पूण मतातियासान व्हडल्या तळ्यान जाप दिवन म्हळें, रायाच्या अधिकारा खाल आसतल्या सर्व राष्ट्रांनी आपल्या पुर्वजांची समर्थ सांडून रायाची आज्ञा पाळली जाल्यार हांव, म्हजे पूत आनी म्हजे भाव आमच्या पुर्वजांचो सल्लो सांबाळतले. आमी धर्मशास्त्र आनी आदेश पाळीनासता रावोंक देव निर्मेना जावं. रायाच्या उतरांक आमी पाळो दिवचें ना. आमची समर्थ सोडून आमी जावं उजव्याक जावं दाव्याक वेचे ना. ताणें ही उतरां उलोवन संपयतच रायाच्या आज्ञेक अनुसरून सगळे सभे मुखार मोदेनांतले वेदीचेर बली भेटोवंक एक जुदेव फुडें सरलो. हे पळोवन मतातियास उर्बेन भरलो. ताचें काळीज खळखळ्ळें आनी निती प्रमाणे आपणाक आयलोलो राग ताणें पेटोवंक दिलो. ताणें धांवन वचोन ताका वेदीचेर जिवशी मारलो. ताचे बराबर बली भेटोवंक लोकांक बलात्कार करतलो त्या रायाच्या अधिकारीकी ताणें जिवशी मारलो आनी वेदी मोडून घाली. हे परी धर्मशास्त्राचे उर्बेन पेटोवन जशें पिनेहासान सालूच्या पुता जिम्री केलें तशें ताणें केलें. उपरांत मतातियासान शहरांत भोंवून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, धर्मशास्त्राचे उर्बेन भरलेले आनी सोल्ल्याच्या पक्षान थीर रावतले म्हजे फाटल्यान येवं. उपरांत तो आनी ताचे पूत आपणाचें आसलेलें सगळें सोडून दोंगरार पळून गेले. नीत आनी धर्म सोदतले जायते जण अरण्यात वस्ती करूंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुतकार. सारकी कर घेतल्या देवाची सोडवून
हांव दाखयतलो देवासुदी तूं सर्वेस्पूर उदंते तावन अस्तमे पर्यंत आसलेल्या भुनिवास्या आपले सत्रे मुखारे फरमान दिता सोबी सुंदर सियोनाता तूं परसलता आपले सारखे करगितिया देवाची सुंबूर हांव दाखयतलो याचना कर मुझे लागी करार केली मुझे परचीक मुझे मुखार जुमो करा देवा पुनंच मुनसुबीदार म्हणटा देखून मळब तूं नितीवंत म्हणून परगडता आपले सारखे करगितिया देवाची सुंबूर हांव दाखयतलो आपले सारखे करगितिया देवाची सुंबूर हांव दाखयतलो Alleluia, 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 Alleluia. तुमची कळसा दारू कडी नाका बघा सर्व स्फोराचो ताळो आयकया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्फोट तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जेरुसलेमा लागसर पावतस आपले दिश्ट शहरा वयर घालन तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक वर्ण पावयता ती वाट तूं आजपणी जाणा जाल्लोय जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्यांत जावन ती लिपोवन आसा. वय येतले ते दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी फागोर उबोर्न तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशीनी तुका बंद करून फुमार करतले. तुजे थंय पात्राचेर पातर उरोवंक ते सोडचे नात, कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखलो नाय. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, कालचें पयलें वाचप आनी आयचें पयलें वाचप मक्काबेव पुस्तकांतलें बरयलें जावन आसा. ह्या वाचपाचेर नियाळ करतना काल जावं पुरो आज एक सवाल म्हज्या मोतींत उदेता. खंयत हांव काय तांकां तितलें धैर्य आयलें, खंयत हांव तांकां तें धैर्य आयलें. त्या रायामध्ये त्या अधिकारामध्ये रावून आपणाच्या धर्मा खातीर देवा खातीर उबे रावूंक
ती काणी आयकत आसतना एका रितीन आतांची लोन तूं उबें रावता. खंयगी आमच्या पुर्वजांनी भवता खातीर त्याग केल्ल्या त्या गणितांची उडास येता. मट्टिरांनी आपणाचे देवा खातीर आपूण मोगार पडल्या देवा खातीर जीव दिल्ल्या त्या काणयेची उडास येता. आमच्या ल्हानपणार आमच्या आबांनी व्हडली मायन सांता भक्ताची सांगल्ली त्या काणयेचो तांच्या जिविताचो उडास येता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो भावा भयणीनो, भावार्थ देवान दिलें एक वर्तें देणें फुंक्याक आमकां मेळ्ळा. ना फोव हांव आनी आमी, पूण देवान आमकां तें बोसुबीत आयदनांत आमकां दिलां. आनी हे भावार्थ जिवंक जाय अशी सकती त्या पवित्र आत्म्याद्वारे म्हाका आनी तुमकां मेळ्ळ्या. आमच्या भावार्थी जिवितांत म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, दोन विसवण करूंक देव आमकां आपयता. ह्या विसवण ह्या दोन संगती आमच्या मुखार दवरता. एक जावन आसा देव आनी एक जावन आसा हो संवसार. एक जावन आसा हो देव. देव म्हणटना पुराय आयलें म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. देवान दिल्ली नियमां, देवाचे कायदे, देवाचो मोग, फेल्याचो मोग, हे सगळें तांदूळ आयलें. जर हांव देवाचे विसवण करता तर सोम्यान सांगल्या भशेन म्हाका तुमी सर्गीचे राज सर संगती तुमकां मेळटले. आमी कदाळां मागता सर्गीचे राज सर संगती तुमकां मेळटले. दुसरी विसवण आमच्या मुखार आसा, ते जावन आसा हो संवसार. संवसार म्हणटना पुराय आयलें म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. आमची कुटुंबादारां, आमचे कुटुंब, आमची या बायल या भुरगीं या आब व्हडली माई, आमचो संबंध, आमचें काम, आमचे सॅलरी, आमी कितें पुराय ह्या संवसारांत करता तें पुराय आयलें. कित्याक तें परमनंट न्ही, शाश्वत न्ही, हें पुराय आयलें. आज देव आमकां भवती जिवी जियेत आसतना ह्या दोन संगती मदें विसवण करूंक आपयता. खंयच्या संगतीन तूं विसवण करताय त्या प्रमाणे तुजें जिवीत आमी पुन्हा जिवंतपणाच्या जिविता विशयान चिंताव आनी ताचे वयर आमचें जिवीत बांदून आसा. खंयची आमी विसवण करता ताचे वयर आमचें जिवीत बांदलें जावन आसा. म्हजे मोगाळ इश्टानो, हांवें सांगलें येदोळस ही दोन काणी भावार्थाची काणी आज मातातियस आनी काल ती स्त्री. आपल्याच्या मुखार कालच्या त्या काणयेन भोव अपुर्बायेन माकाबेस ह्या पुस्तकांत बरयलां. आपणाच्या 7 जाणां भुरग्यांक ते रायाचे अधिकारी जुवेश मारतात आनी सांगतात एकलोत पूत उरता, तुजो भावात सोड, आडवरलें खाण खायनाका, तुका राज पदवी दिता, तुका भंगार रुपये दिता. त्या स्त्रियेची उतरां ह्या परी आसात. म्हज्या गर्भांत स्वास दिल्लो तुमकां हांवें न्ही, म्हाका स्वास दिल्लो हांवें न्ही, तुमकां स्वास तुमी जल्मले ह्या मुखार तुमकां स्वास दिवंक सोय हांव न्ही, भागार तुमकां रचल्या देवान, भिये नाकात. आनी तें पळोवन तो अकरेचो धाकटुलो भुरगो म्हणटा हांव तयार आसा म्हजो जीव दिवंक त्या सर्वेस्पर देवाक. आनी अकरेची उतरां त्या भुरग्याची पळया कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, तुवें जो देवकारांक अशें केल्ल्याक हांवें फातयल्लो देव केदींच तुका सोडचो ना, तुजें तांचें रगत तुजे वयर आसतलें. म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो, भावार्थी जिवीत आमी जियेत आसतना वी रिक्वायर रोल मॉडल्स. आमच्या कुटुंबांनी आमकां आदर्श व्यक्ती जाय. आदर्श व्यक्ती जाय तर हे भावार्थ जिवंक आमचे थंय धैर्य आसूंक जाय. आयच्या पयल्या वचपान मातातियस एक फुडारी तो जावन आसलो. ताचे लागीं पुराय आसलें. आनी मातातियस मुखार तो अधिकारी येवन सांगता आसतना तो म्हणटा हांव जावं, म्हजें कुटुंब जावं, म्हजे भाव जावं, म्हजी भुरगीं जावं, आमी बिलकुल सर्वेच्या नियमा विरोध या कायद्या विरोध बिलकुल वचना. जावं उजवे जावं दाव्याक ना, आमी ताचेर मात पातयेता.
खरें एक आदर्श जिवीत म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. एका क्रिस्ती जिवितांत या क्रिस्ती भावाती पळयनात असले आदर्श जिवीत आज आमकां जाय. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या याजकी जिवितांत, धर्मिकाच्या जिवितांत असले आदर्श व्यक्ती जाय. म्हणजे आपणाक दिल्लो तो भावार्थ जिवंक जाय आनी प्रेरण दिवचे व्यक्ती आमच्या कुटुंबांत जाय. खंय थावन आयलें हें धैर्य म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. खंय थावन आयलें हें बोळ. त्या राया मुखार आज आमी एक बावटो पळयतना भियेता, एक तांबडे उस्तर पळयतना भियेता, हे 5वें उस्तर पळयतना भियेता, ह्या काळें भियेता. तर त्या स्त्रियेक, त्या मातातियेसाक, ताच्या भावांक, ताच्या भुरग्यांक खंय थावन आयलें बोळ. हांवें पयलें सांगलें देवान हे भावाती जिवीत आमकां दिलां. आमचे मदीं एक विसवण दवरल्या, देव संसार, देव संसार. आनी आपले तांकां आयलें धैर्य खंयच्याय मनशां वरवीं न्ही, बगर त्या देवातावन तांकां धैर्य आयलें. तांच्या जिवितांत तांणी पातयलें एक सत, म्हजीं भुरगीं आज आसूंक पुरो, फाल्यां ना जावंक पुरो. म्हजो आप या म्हजी व्हडली माय आज आसूंक पुरो, फाल्यां ना जावंक पुरो. हांवें जोडली ती सॅलरी एका म्हयन्यांत आसा, आनी एका म्हयन्यांत ती सॅलरी ना. हांवें बांदलें आज आसा, फाल्यां कोण गी खाता. निसार अहमद म्हणलो एक कवी, अक्कू म्हणल्या एका कवितांत अशें सांगता, आज संवसारांत मनीस रचल्या सगळ्या संगतीचे वयर आपणाचें बोळ अधिकार चलोवंक तो मुखार वता. आनी तातूंत म्हणटा, हेण्णू होण्णू माण्णू हाचे ह्या 3 संगतेंत ह्या संवसारांत जायतीं झगडीं जाल्यांत, जायतो वाद विवाद जाला. आनी ताच्या फाटल्यान गेलो मनीस खंय शाश्वत पावलो ना. तर हें धैर्य खंय थावन आयलें, धैर्य आयलें त्या देवातावन. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज थोड्यो संगती आमच्या जिवितांत आमकां बेन दिसता. तर आमी निजायकी जावं पुरो याजक जावं पुरो धर्मीक ह्या कोणेय आपणाचें धैर्य बोळ त्या त्रियेक देवातावन घेतलें ना म्हूण भोगता म्हाका. जर हांव पातयेचो देव म्हज्या पक्षे ना म्हूण म्हाका भोगता तर म्हजो भावार्थ खंय आसा. जर हांवें भावार्थान उसारली उतरां, सत म्हणटा देवा, सर पददार बापा आनी प्रितमच्या देवा, मोर येतावन जल्मलय तूं देव, एक निजा देव. ओ भावार्थ हांव उक्त्यान इगर्जेंत ह्या आमच्या घरां उक्त्यान सांगता. तर त्या मागण्यांतून आमकां बोळ मेळना तर आनी खंयच्या मागण्यांतून आमकां बोळ मेळात. ताकाच हांवें म्हळें आज आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ शिकोवची आदर्श व्यक्ती जाय. खंय थावन आयलें तें बोळ म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, त्या देवातावन. जर खंयच्या मापान म्हजो भावार्थ त्या देवाताय गुंडायेन आसा, ज्या मापान ह्या संवसारांत हांव धैर्यान जिवंक शकता, ना तर पुक केला भियांत हांव जियेता, भियांत हांव जियेता. धाकटो हील पेट्याचें बिली आमकां बेश्टोवंक सकात. नातल्यार जर आमी देवाचेर आमचें भावार्थ धैर्य बांदलें तर वागाकी आमी फुडें करूंक सकात. ताका देव म्हणटा, जिवाळ या विकाळ स्वरूप जमें तुमकां कांय बाधा काडचें ना, बागार तुमचें धैर्य थंय देवाचेर कसोंक जाय. आयच्या पयल्या वचपान 3 संगती पळोव आपुरबायेन तो बरयणार बरयता. मातात्याच्या मुखार 3 वंदोन्यो घालता. पळया म्हज्या मोगाळ भाव म्हणून, सगळे सुदाचे, सगळे तुजे इश्ट मंत्रांनी पुराय केला, तांणी केल्या बरी तुंय कर. आज आमकां ह्या संवसारांत भावार्थ जिवीत जेवन आसतना हें पयलें एक काल्या म्हणटा टेम्पटेशन, सगळीं करतात तें तूं कर ना. सगळीं करता म्हणून हांवें करची गरज ना. कित्याक हांव एक भावार्थ जोडल्या उपरांत देवान म्हाका नियमां दिल्यात, उपादेश दिल्यात, ते हांवें पाळोवंक जाय. आसाय कोण गी कालें करता म्हणून हांवें करचें न्ही. कोण एक बांय उडटा म्हणून हांव उडटा गी ना न्ही गी. कोण गी माती खाता म्हणून हांव माती खाता गी ना न्ही. तर भावार्थाची संगती आमच्या मुखार आसतना आयच्या पयलीं वचपाक गोवा परवाना, तांणी केला म्हणून तुवें कर, पयलो मुखार सर ना. ना म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, अशें जिवीत आमचें न्ही. एक क्रिस्ताक आमी
नमस्कार करन हो म्हजो देव म्हूण स्विकार करतल्या एका याजकाचे धर्मिकाचे लायकाचे जिवीत हे न्ही कोणी करता म्हणून आमी करचे न्ही आमचे जिवीत हे न्ही वी आर डिफरंट आमी मनशां वय पूण बट वी आर डिफरंट आमी देवातून मागलेली मनशां देवातून विसलेली परजा एक रायाळ परजा रायाळ वर्ग वी आर डिफरंट हांव कोणगी आसा म्हणून खंयगी दोश आसा म्हणून हांव थंय येता ना आमच्या पुर्वजांनी तशें करूं ना म्हज्या मोगाळ भाऊ भयणो सकाळीचे मागणे सांजेचे मागणे कश्ट आसून दी पेज नीस पियेल्यार तांचो भावार्थ तांणी सोडूं ना आमकां कोणें लागाड काडून दी कोणेंय कालें करून दी खंयचेंय पदां काडून दी तांणी भात्येल्लें तें धैर्य आमी कश्ट काडून आमी जियेता भागार खंयच्याय ह्या संवसाराचे संगतीक आमची तकली आमी भागोवचें ना कित्याक म्हजो देव रचलो देव म्हाका बिलकुल सोडिना म्हणलें तांकां कळीत आसलें आनी त्या भावाताचेर आमचे पुर्वज आमची पवित्र सभा आमचे धर्म सभा आमचे क्रिस्तांव धर्म बांदले जावन आसा सगळीं करता म्हणून तूं करनाका सारकें न्ही सगळीं मस्त करतात ते आमी न्ही क्रिस्तांव जावन हांवें न्ही तुवें कितें करूंक जाय तें करचें दुसरें तूं म्हणटा राया मदें तूं एक सगळ्यांक वळखून एकलो व्यक्ती यू विल बी वन अमॉंग देम समबडी यू विल बिकम समबडी तूं एका स्टेजीर बसतलोय तूं आनी खंय तुका एक मान दितलोय त्या मान दिवचे खातीर ह्या त्या अधिकारा मध्ये तूं एकलो जावचे खातीर तूं क्रिस्तांव जायनाका ना देर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन क्रिश्चियनिटी ह्या क्रिस्ती भावाचें कॉम्प्रोमाइज ना तूं पाती येताय पातये नाय तुका सोडूलें दाव्या की न्ही उजव्या की न्ही स्ट्रेट आमचें जिवीत मुखार पळय खुर्साक तो तुका वाट दाखयता ताका जेजू म्हणटा घेयात हे हात म्हज्या फाटल्यान कुरीस हांव तुमकां दितां तुमचें वजन सोडा ताकाच नेमलेल्या मध्ये कोणा मध्ये आमकां रेकॉग्नायज जाय आनी त्या जिविताक हांव कितें करूंक तयार आसा न्हय ह्या जग जावं दी धर्मीक जावं दी कोणी जावं दी दे आर नॉट रोल मॉडेल्स आमकां ते जेजूतोन ह्या त्रिएक देवाच्या त्या भावाताच्या जिवितान आमकां मेकळे करचे सैताना रुपार आसचे व्यक्ती जावन आसा ना सारकें न्ही आमी एक अनिजा देवाक दिता तर त्याच देवाक आमी मरा म्हणसर आनी मेल्ल्या उपरांत तो आमकां जिवीत दिता तें जिवीत आमी जिवोंक जाय आनी तिसरें बोवापूर बायन सांगता वी ऑल हॅव दीस डिझायर अ प्रॉस्पॅरिटी कल्ट म्हणटा आनी तिसरें ताच्या मुखार दिता हांव तुका रुपये दिता भंगार दिता म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो हें येदोळू सांगलें निसारामाद जोगदा बेळा श्री बेळाकिनाली तें पद बरयलो तो कवी अक्कू त्या अक्कू कवितान तो बोवापूर बायन तो म्हणटा न्ही गे आमी सगळे ह्या संवसारांत म्हजें म्हणून आपणायता फाल्यां कोणगी खाता ह्या संवसारांत हांव कितलेंगी प्रयत्न करता म्हजें पुराय सोडून पुराय त्याग करन आनी कोणगे कोणाक कितें फावो जाता खालें कर हांव हारयता तें कोणाकीय मेळटा म्हज्या मोगाळ इश्टानो आज सुमी आमकां आपयता आमच्या कुटुंबांनी वी हॅव टू बिकम रोल मॉडेल्स ऑफ फेथ आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ शिकोवचे आदर्श व्यक्ती आमी जावंक जाय जर आमकां बें दिसता तर देवाच्या मुखार रावन ताचें धैर्य आमी घेवया एका निजा देवाक आमी बाध्यता तर आमकां केदींच बें आसचें ना कित्याक आमी कश्टां जावं अणवरां जावं कोणी आमकां आयल्यार तो सांडून घालचो ना कित्याक आमी ह्या संवसाराची मनशांनी सर्गेच्या राजाची प्रजा आमी जावन आसा सर्गेच्या राजाचे वारेसदार आमी जावन आसा सर्गेच्या राजाची भुरगीं जावन आसा म्हज्या मोगाळ भाव भयणो त्या पासत सगळीं करता म्हणून हांवें करचें न्ही सगळीं म्हाका अधिकार ह्या रेकॉग्नेशन जाय म्हणून हांवें जिवोवचें न्ही ह्या भांगार रुपये मेळटा म्हूण देवान दिलें वर्तें देणें हांवें सोडून तें जिवीत तें समाधान मेळटा म्हणून हांवें वगडावचें न्ही ताकाच सुमी जेजू आज जेरुसलेमाचें टेंपल पळोवन रडटा
आज सोमी जेजूय जावंक पुरो आमचें क्रिस्ती ह्या जगाचें जावं धर्मिका जावं आमचें जिवीत पळोवन रडोवंक पुरो हांवें तुका इतल्या कश्टांनी कुर्सार मोरून तें भावार्थ दिलो कुर्सार पाशांव कर हांव संवसाराक येवन म्हजें सगळें जिवीत तुमकां दिलें कितें करतात म्हजी प्रजा कितें करता हांवें विसरलो तो पूत या तूं कित्याक देव म्हणटा तूं म्हजो मोगाचो पूत हांवें तुका विसरलो तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणो हे मिसाचें बलिदान करता आसतना आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ शिकोवची ती कथा ती चरित्रां तें पवित्र पुस्तकाचें वाचप आमच्या भुरग्यांक शिकोवया आमच्या कुटुंबांत आमी भावार्थ शिकोवचे रोल मॉडल्स आमी जावया कोणी करता म्हण न्ही कोणी सांगता म्हण न्ही बगर जेजू आमकां कितें शिकयता तें जियोंक प्रयत्न करया आमेन. Sushi amiyaya Hundu anvainas bedeta Svikar kutimu purata Amkas tukavu lutita Wauram sutujo kuvasu Kushvam pitaya kelo Tujhe kurito budalzo Muluk mistiku saso Kuram katuja mukaso Tuja sadri saso Kuram kapuja mukaso Tuja sakri visaso Viti sashi amiyaya Mundu anivainas bedeta Svikar kutimu purata Amkas tukasu murpita म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. मोगाळा बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी ससनाच्या सुखाक आमी फावो आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रथमे तुका वाकंता थारान मेळ्ळी तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपारसो सरेस्पर्तो सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान मूळ सर्गी तुका जय जय सरेस्वराचे नावे येता ताका जय मूळ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या
शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत, पदकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत हें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक खरात. Babartaso gut purgatuya. सोन्याचे तुझे वर आम्ही संभ्रमता, तुझे पूर्ण जीवन आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या कामी अत्रेता, तुझ्या येण्या कामी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सरुणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेले आमां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बकवेन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें परजळीत मुखामल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, सांजू जेती सोपती, बगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळे तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एक फोना सर पदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोंदराची अज्ञा मनान धरून ताणे शिकयले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणे आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां ये, तुजी खुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पळोवन दिनाका. खून वायटांतलें आमकां निवार, सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे न्हे बरोवशा नत्रेक दिले आमकां तुज्या उदार कागोतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मग असो आनी एक वरस सुगूर जावन एकामेका शांती दियात.
देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाची देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे कागद कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळ्या आमी निजायके सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत
तुका लागीता तुझी वाट पळयत आसा तुका ती उडाशिता आमची काळीज सत्रिता जेजू तुका लागीता तुझी वाट पळयत आसा तुका ती उडाशिता प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. ह्या संस्कारांतलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हणून ताणें फरमायलां. ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा आसमी. जेजू मनशाचो येश जावन गेलो सर ताराच्या गरजनी तो मनशा पावलो. पिडा कुणकन देवीक वयस म्हणलें नांव ताका पावजलें. शिकयल्लो जेजू मिस्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सहगजांनी पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितले सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. आतां आमी जोडया दोळ्या आमी दंप्या बाळका जेजूची भक्तिका आमचे विनवणे घेवंक आमी आयल्या. म्हणजे सर इरादे जावं पुरो कुटुंबाचे जावं पुरो आमचे वैयक्तीक इरादे बाळका जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पया. आमची स ते सवा सांगाता घालून आमी मागया. हे बघेवन जेजू बाळका तुजे केलेली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवकलो आसता. तुका पदीन उलो म्हणटल्या सकटान दयनाय आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आमक सुता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान बरे करपेन बरले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू. भगवंते मरिये देवाचे मे अमाप्यांक खातीर अधिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये राम. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमचे माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या
जेजू बाळका आमचे बेसांगार आणि ऐक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे अजाबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजाचेर एकाक तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडन आमी मागता तुजे इतल्या बिनमतीन बरयले मोवाळ काळीज आमचे मागणे स्विकासून दी आनी इतल्या तरेकान मागची कृपा आमकां दिव दी काड आमचे वयले सकस आनी राजभवन तुजे गुमोग आनी बुजवण आमकां दार बापा आनी पवित्र सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमे बाळका जेजून आमच्या जिवितान केल्ले सर उपकार नियाळ मागया हे भोव उदार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दाय केले देवडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा हे आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आनी आमची सगळी पातीनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजाबाच्या ही म्हाजी मरिफा तुजे भक्त सगळ्यांनी विसरून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळना ते दैवीक मोजो जोडून दी सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमे आमची तकली बगोवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरू तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन. Yesus berkata sekitar taruka buktikan kawan bisa Nusanta pusnara amca sabar nara pelai kicata kara Nusya bersantu selunayu Patka upragli Voi Lan bikayin cielo Uplate utar salo Seka somuku sodlo Nama Jesu barka Sergit jakaruka Bukti kai kawai jadisa Nusyanta pusnara आमचा सांभाळणारा भलाई किचाता तारा मुखार पुत्रा सोने आमकां बरी आशीर्वाद आमकां सगळे पुरवेन देवान आमकां आमच्या देवा आमच्या दुसवणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान